हाल्लीसरा लोक कोयर आणि प्लास्टीक खंयसरूय उडयतात. हो प्रकार नियंत्रणान हाडपा खातीर सांकवाळे सरपंच गिरीश पिल्लय हांणी एक वेगळोच उपक्रम राबयल्लो. ह्या उपक्रमाचें नांव पेड़ से वायू, वायू से आयु अशें आसा. सांकवाळेच्या सरपंचान आनी थळाव्या लोकांनी कोयर आनी प्लास्टिकान भरिल्लो बुरसो वाठार नितळ केल्लो आनी त्या जाग्याचेर झाडां लायलीं. अशा तरेची झाडां ह्या ग्रामपंचायतीच्या दरेका वाड्यार लावप जातली. वट्ट 1000 झाडां लावपाची मोख ग्रामपंचायतीची आसा. तशेंच झाडां सांबाळपाची जापसालदारकी थळाव्या लोकांनी आपूण जावन घेतल्या अशें ह्या वेळार सरपंचान सांगलें. आज वनमहोत्सव आम्ही ऑर्गनायज केल्ल्या आम्ही प्लॅन केला की पंचायतीन सर्कल पंचायतीतर्फे सगळे वडावडांनी आम्ही वनमहोत्सव सेलिब्रेट करपाचें प्लॅनिंग केलें आनी आज आमी स्टार्ट केल्ल्या. एकूच मेन म्हणल्यार हांगा स्टार्ट कितें केलें, हे जे जागो आशिल्ले पळय हांगा फूल लोक हिंगा येवन गार्बेज डंप करताले आनी ताका लागून आमचे सुनील आसता सुनीला लागून आनी हिंगा वॉर्ड मेंबर आमचे रंगप्पा आसा आमी गार्बेज डंप करता. म्हणून हे गार्बेज डंप स्टॉप करपा लागून आज हिंगाच्यान आमी स्टार्ट केला वनमहोत्सव उत्सव सेलिब्रेट करपाचें. आमी आमचे प्लॅन आहा की अरावंड मोर दॅन 1000 झाडां आमी सांकवाळ विलेजीन प्लांट करपाचें प्लॅन केल्ल्या.